नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. जॉब फॉर मनी, मनी फॉर जॉब अशे कितें तरी वेगवेगळे शब्द वापरून गोंयान भितर एक नोकर भरतीचे स्कॅन्डल चालू आसा अशे तरेचे इम्प्रेशन्स फाटले आमी 2-3 म्हयने घेतात. न्यूजपेपरांनी सतत त्या संदर्भात येतात, हेडलायन्स येतात, डिस्कशन येतात, एडिटोरियल बरयल्यात आनी विरोधी पक्ष तर आनीक आक्रमक. काँग्रेस करताच आंदोलन, पूण आम आदमी पार्टीन दिल्लीन वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी कांय लोकांचेर, महत्वाच्या लोकांचेर आरोप केले. तेन्ना हो इशू आनी इल्लो व्हड जातलो काय कितें अशें लोकांक दिशिल्लें, पूण तातूंतल्यान अजून पुरावे मुखार येवंक नात आनी हें फक्त एक बोमाडो, ताजो फुक्कन वारो वतलो काय कितें अशे तरेची परिस्थिती आज निर्माण जाल्या. ह्याच विशयाचेर 2 मानेस्त हांकां घेवन आमी आज सडेतोड नायक कार्यावळ करतात. तुमकां हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा गिरीराज पै वेर्णेकार. गिरीराज BJPचे खडेगांठ प्रवक्ते आनी तो येता म्हणटकीर कांय विरोधीचे प्रवक्ते आहात ते म्हणटात अरे आमकां वेळ ना. कारण गिरीराजाचें म्हत्व म्हळ्यार गिरीराज अभ्यास करून येता आनी रोख ठोक उलयता. आमचे मदीं आसा फ्रांसीस बाब कुयेलो, जे आम आदमी पार्टीचे स्पोक्सपर्सन, जे वेगळ्या एक्टिविटीनी आसतात, आंदोलनांनी आसतात आनी आम आदमी पार्टी तर सतत आंदोलन करत रस्त्याचेर उबी आसतना आमकां दिसता. कुयेल बाब, तुका आमच्या ह्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता आनी तुका आज झगडी करपाचे आहात, शाब्दीक झगडी गिरीराज बाब वेर्णेकार हांचे कडेन, हाची तुका पयलींच कल्पना दिल्या. सो म्हाका सगळ्यान पयलीं फ्रांसीस बाब कुयेलो तुजे कडेन जाणो जावन घेवंक जाय. गोंयांत एलिगेशन जातालीं तेन्ना एक ओके, पूण तुमी दिल्लीक वचून CM आनी ताच्या घरच्या लोकांचेर आरोप केले. तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा? सर, प्रूफ म्हणल्यार आमचें काम प्रूफ दिवपाचें न्हू. आमी प्रूफ खूंय दितले. आमी लॉयर न्हू. ही केसीन आमी कांय कोर्टान वचोन आमकोणें द ओनस डज नॉट लाय ऑन अस टू गिव प्रूफ टू एनीबडी. आय विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड आय विल टेल यू वाय. लेट्स गो बॅक अ लिटल बिट. 2021 डिसेंबरान बाबूश मोन्सेरातान एक एलिगेशन केल्लें. दीपक पावसकर तेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो. 2021 डिसेंबर तेणें एलिगेशन केलें की 25 to 30 lakh रुपीज फॉर ज्युनियर इंजिनियर म्हणून जॉब स्कॅमान पयशे घेतात. PWD मिनिस्टर घेता म्हणून लागलो तो, दीपक पावसकर घेता. 2021 डिसेंबरान तेणी एलिगेशन केलें. प्रमोद सावंत तेन्नाय CM आसलो. प्रमोद सावंतान ही एक्सेप्टेड दॅट दीज एलिगेशन्स वर मेड. तेणें म्हणलें वय आमकां कळला की एलिगेशन जालें म्हणून. तेणें एक 3 member IAS कमिटी अपॉयंट केली. त्या कमिटीचो रिपोर्ट अजून कांय पब्लीक जावंक ना. त्या कमिटीचो रिपोर्ट जून 2022 भायर सरलो. एनी हांव तुगेलें एलिगेशन म्हाका कळ्ळें. ताका लागून ह्या एलिगेशना लागून 2 मिनिस्टरांक वचचें पडलां. वय 2 मिनिस्टर गेले, पूण ते रिपोर्ट पब्लीक कित्याक जावंक ना आनी तें प्रकरण अजुनूय चालू आहा म्हणून आमीच म्हणोंक ना. इवन द सत्यपाल मलीक हॅज सेड दॅट. सत्यपाल मलिकान स्पश्ट सांगलेलें की हांव प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो. प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयतना हांवें म्हणलेलें की CMूय पयशे घेता आनी CMची बायलूय पयशे घेता. आमी म्हणोंक ना. सत्यपाल मलिकान म्हणलेलें एलिगेशन सगलो लोक कोत्ता. इट इज द CBI एंड द ED, दे आर जॉब टू बी बॉट इन आनी तेणी करूंक जाय न्हू तें इन्व्हेस्टिगेशन आनी तेणी प्रूफ दिवंक जाय. पूण तें करपाक कोणें सादारण मनशान CBI कडेन वचोंक जायना, सादारण मनशान ED कडेन वचोंक जायना, गव्हर्मेंटान वचोंक जाता, ह्या पुलीस CIDन वचोंक जाता, गव्हर्मेंटाची पळय डिपार्टमेंट्स आहा तेणी वचोंक जाता की बाबा हो करप्शन. आनी कितें आसता न्हू, फाल्यां आमी आतां 3 जाण एका फॅमिलीन रावता, हांवें तेजेर एलिगेशन केलें जाल्यार हांवें तुका सांगूंक जायना, कित्याक तूंय आमच्या फॅमिलीचो पार्ट जालो. कोणा भायले एक्सटर्नल मनशाक काडून तें हें जावंक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. ओके, आय गॉट युअर पॉयंट. गिरीराज बाब, हाव यू विल काउंटर दीस? म्हाका दिसता फ्रांसीस बाबान ज्या तरेन ओपनिंग केलें तातूंत म्हजें काम एकदम सोंपें केलें. की ताणें एक सांगलें की आपल्या कडेन प्रूफ ना आनी तो म्हणटा आमचे कडेन प्रूफ दिवपाचें कामूय न्हय. तिसरी गजाल तो म्हणटा की आमी लॉयर न्हय. तर म्हाका दिसता तांणी जे रिटेनरशिपाचे लॉयर दवरल्या तांणी म्हाका दिसता एक हाचेर विचार करपाची गरज आसा. पयर तर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लीचे पळयले जाल्यार पयलीं म्हणजे आतां तो एलिगेशनाचेर इतलें उलयता पळय, आम आदमी पार्टीचे एलिगेशन आहा पळय, एलिगेशन कोणाचेर आहा? केजरीवालाचेर आसा. बरें, केजरीवालाचेर कोणे एलिगेशनां लायल्या? पयर जो कैलाश गेहलोत जो रिजायन जावन गेला, आतां तुमी म्हणटले तो BJPन आयलो, पण ताणें सांगलें की शीश महाल इज इनडिफेन्सिबल. पयर स्पिकरान सांगलां आपल्याक आनी राजकारण नाका. तुमी आम आदमी पार्टीची फावंडींग टीम पळया जाणी केजरीवालाक चोर म्हणला. प्रशांत भूषण आसत, ताजो तो शांती भूषण आसत, मागीर कुमार विश्वास आसत, तर सगळे जाण फावंडींग टीम तांच्या पासून पयस गेले आनी पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. आतां एलिगेशनाचेर जेन्ना ते उलयतात 2 जाण आउट ऑन बेल आसा.
संजय सिंग कितलेशेच म्हयने करप्शनाच्या चार्जीसाचेर भायर आसा. तुमकां जाय जाल्यार मागीर म्हणजे आतां ओपनिंगातून नाका तुका हांव लक्षात घे कोर्टाचे रिकॉर्ड घेऊन आयला कोर्टाचे ताजेर जे हे आशिल्ले पळय कंडिशन्स की इतले सुद्दां बरयला ड्युरींग द पिरियड ऑफ बेल सिंग वील नॉट इंडल्ज इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी. हे म्हाका दिसता ज्या तरेचे That is in everybody's कोर्टान bail. ओडल्या. That is in everybody's bail. Sir, Francis राव रे बायक रे लेट मी सी आय डिडंट इंटरप्ट यू शो सम डिसेन्सी. दुसरे तो सत्यपाल मलिकाचे परत परत जे रेफर करता फाल्यां जर फ्रांसिसाचेर कोणें एलिगेशन्स केल्या एम आय सपोज टू रिपीट इट सेईंग इट इज गॉस्पल ट्रूथ. दे हॅव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हेरीफाय इट. हांव तांकां इतलेंच सांगता जेन्ना आमी विरोधनान आशिल्ले आमी स्कॅमां एक्सपोज केल्या. सेंटराक जर तुम्ही पळयशात आमी कोल स्कॅम एक्सपोज केले वेन वी वर इन ऑपोजिशन. देर आर वेरियस मिडियम्स देर आर PILs अवेलेबल. अरे हांचे कडेन लॉयर आसा ते मागीर पॉलिटिक्सान पॅराशूट जावन येवं हांच्या पार्टीन. पण शेवटाक म्हजो एकूच प्रश्न आसा की डोंट यू हॅव एनी सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताचे दोन गजाली आहेत. एक तो म्हणटा की तुम्ही तुमची पार्टी म्हळ्यार साव न्ही. तुमच्याय पार्टीचेर एलिगेशन सिरियस एलिगेशन असतात. एक नंबर 2 ताणें एक गजाली म्हणला की तुम्ही सिरियस एलिगेशन करतना तुमचे कडेन थोडे पुरावे आसपाक जाय. आनी हांव इतल्या खातीर म्हणटा पुरावे कारण निमाणें कोणाचें काम मिडियाय आपलें काम करता पूण अशे तरेचे कोणे तरी मुखार येवन अशे लोकांक मुखार हाडून तांचे कोण पॉलिटिशनाचेर बोट दाखोवप हें तुमकां शक्य आशिल्लें. कारण तुमचे फाटल्यान एक यंत्रणा आहा तुमचे फाटल्यान एक स्टेट गव्हर्मेंट आहा. हें तुमी करपाक फेल जाले आनी तुमी दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सर पळय कितें आहा न्हू तो बेलाचे उलयता बेल पळय ऑर्डर आसता न्हू सगळ्याच बेल ऑर्डरांनी तुमी बाबुशाची बेल ऑर्डर पळयल्यार तितूनय बरयला नो फर्दर क्रिमिनल एक्टिविटीज. तरी ताणें फुडें वचून कितले क्रिमिनल एक्टिविटीज केल्या ते जाणा. तुमी दिगंबर कामताची बेल पळया ताका मायनिंग स्कॅमान बेल मेळ्ळी पळय तेन्ना तितूनय बरयलेलें नो फर्दर क्रिमिनल एक्टिविटीज. सदानंद तानवडे गॉट बेल इन द फॉर्जरी केस when there was a allegation like he says allegation that he had forged signatures of Philip Neri. त्या बेल ऍप्लिकेशनाने कितें बरयला नो फर्दर सो रायटिंग नो फर्दर क्रिमिनल ऍप्लिकेशन ऑन अ बेल इज नॉट he has not read a single bail order. is not a bail. So तो आता फुटिंग मारता आहेत म्हाका ताचे आम आदमी no that is no it's तू not bail about, वाचल्या it's not about it's not have you about read the bail? it's not about have you read it's the not bail? about a single He's bail not order answering. it's about He has not any read and it. every bail order. There is a standard format for a bail order. So that Standard standard bail format वाचू ना. okay, now let's come to the तू वाचल्या bail? now let's come to the have you read allegation. any of the 3 bails? Now let's come to the He has allegation. not. सर श्रुती प्रभुगांवकर याच गिरिराज बाबा बरोबर आंदोलनार बसताले. त्यांचो एक ग्रुप आसतालो फ्रेंड्स फॉर गुड गव्हर्नन्स म्हणून. विचार ताका बसतले वा बसचे ना ते. शी हॅज बीन एन इंटेग्रल पार्ट. ते युवा मोर्चाचे प्रेसिडेंट आहले युवा मोर्चा प्रेसिडेंट नाहले कित्याक तरी शी वॉज अ ऑफिस बेरर आशिल्ले ते. थिंगासान नुवे महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट जाले ते. तेजे रिपोर्टिंग आता 40 महिला मोर्चा युवा 40 महिला मोर्चा प्रेसिडेंट्स आहा 40 असेंब्लीज आहा गोंयान 40ची रिपोर्टिंग आहा सुलक्षणा सावंता कडेन. हा गिरिराज बाब नोज श्रुती प्रभुगांवकर व्हेरी व्हेरी वेल. वी हॅव सीन हिम विथ आंदोलन. तेणी आंदोलन बरें आंदोलन केलें. हांव म्हणटा तो आसतालो पर्रीकर साहेब आसतालो श्रुती प्रभुगांवकर त्यांच्या बरोबर बसताले ते रस्त्यार येयलेले ते हेका लागून आनी तेका लागून. आयज ते म्हणटा की ती श्रुती प्रभुगांवकर आमच्या वारा चड नासले आनी तेणी काम केलें जाल्यार तेणें केलां बीजेपीचें कांय ना. हांव कितें म्हणटा बीजेपीच्या लोकांनी हें काम केलां. बीजेपीचें नांव येता ते दुसरे पळय आहा ते दिपांश्री सावंत ते ओपनली लोकांक सांगतात ते मिस्टर तेंडुलकर आनी हांव सदानंद तानवडेचे गोट आहा म्हणून जॉब्स पयशे घेताना ते लोकांक ते सांगताले. ओके आतां हे सगळे एलिगेशन्स गिरिराज बाब हें जें पळय कितें आसा न्ही लोकांच्या मनान जे पळय कितें दुबाव आसात हे दुबाव कितें तुमी ते कशें हँडल करतात? पळय ताणें आतां ज्यो काही गजाली सांगल्यो कारण न्ही हातून 2 फॅक्टर आहात. एक हाणें कितेंय म्हणू आम आदमी पार्टीच्याय जेन्ना ती सत्तेर येतात अनेक लोक तांचे भोंवतणी अशे एकठांय जातात जांकां अशे तरेची मायंड आसूं शकता एक क्रिमिनल वापर करून स्वताचो फायदो करप. तांची पयली म्हणजे मायंड म्हणटा ती फटी उलोवपाची. ताका हांवें ओपन विचारलें ताणें त्यो बेल ऑर्डरी वाचले ताणें एकूय बेल ऑर्डर वाचूना. तो सांगता स्टँडर्ड फॉर्मॅट हे पयलें फुटींग. दुसरें श्रुती हे फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्साक आशिल्ले हे दुसरें फुटींग. जर ताणें सांगचें म्हाका म्हणजे जर ते आशिल्ले एटलिस्ट इतले तरी ताणें दिवपाक जाय. मे बी तेन्ना तो बरोबर बसलेले ते आंदोलनात. तूं म्हाका फोटो दाखयता हाडला तुवें आतां ना आतां हाडूंक ना जाल्यार कित्याक हाडूं बरें, हांव तूं धाडटा. डिबेटीक येता फकाणां करपाक येता ना, फकाणां करून जाल्यार ना. हे तुमचो प्रॉब्लेम. ना, फकाणां तुम्ही आतां एलिगेशनां गोंयान पळयला नाही तुमची कितें अरे, जाणा मरे गिरिराज बाब, राव एक आख्या मिनिट गोंयान केजरीवालान पळयला. आख्या गोंयान पळयला. अरुण जेटलीक एपॉलॉजी दिली बिकॉज ही कुड नॉट प्रूव्ह हिज एलिगेशन्स. कळ्ळें तुमकां? नितीन गडकरीक ताणें एपॉलॉजी केल्या 5 or 6 एपॉलॉजीज इन द सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल हेज गिवन. तुम्ही फुटिंगाची पार्टी
दुसरें पयर तांणी जें एलिगेशन केलां तातूंत तो संजय सिंग जो स्वता बेलीर भायर आसा तो म्हणटा की पुरा परिवार करप्ट आहे म्हणून. तांकां म्हाका दिसता एलिगेशन जेन्ना करता पळय तेन्ना तांकां थोडो तरी सुमार आसूंक जाय. आतां म्हाका तुमी फक्त 2च मिनटां दी, हांव तुमकां तांची फटींगपणां आनी आमी कितें केलां हाजेर एक्सप्लेनेशन दिता. जेन्ना अमित पालेकाराक अरेस्ट जावपाची आशिल्ली ताणें कितें सांगलें, आपल्याक कोणें तरी बीजेपीन जॉयन जा म्हणून आपल्याचेर एक्शन घेता. हांवें ओपन प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आनी ताच्या एक दीस पयलीं अमित पालेकार म्हजो पोस्ट शेअर करता, ताज्या पयल्या दिसा म्हाका क्रिटिसायज करता आनी ज्या दिसा हांवें एक सरळ प्रश्न विचारलो, तुका बीजेपीन यो म्हणून कोणें सांगलें? कारण अध्यक्षान सांगलां आमी केन्नाच ताका सांगू ना. तो बीजेपीन आसतना बीजेपीन कांयच नाशिल्लो. त्या मनशाक आमी परत कित्याक घेवपाक सोदतले? जो मनीस आज एलायन्स सोदता फक्त सांताक्रूजच्यो काँग्रेसीच्यो कुबड्यो घेवन आपूण जिखून येतलो हें जे चिंतता, त्या मनशाक बीजेपीन आमी कित्याक घेतले? तर एक म्हणजे म्हजो प्रश्न ताका जेन्ना विचारलो, तूं मातसो राव रे, तुम्ही आय विल कम अमित पालेकाराक कोणें आपयलो तुका खबर आहा नाव? तूं प्रेस कॉन्फरन्सांत बशिल्लो त्या भितर घेवच्या बाबूश याच सीएमान कितें म्हणलें? रेपिस्ट म्हणलें, चोर म्हणलें, साईबाबाच्या देरार ही उतरां उलयल्या. त्या बाबूश मनसराक आतां भितर फटींगपणाक लिमीट बरें आसा. बरें आता हांवें प्रश्न विचारलो, I will come to you. विषय कोणाचो? अमित पालेकाराक अमित पालेकार विषय अमित पालेकार कॅश फॉर जॉब मॉडरेटर राजू म्हाका यू कॅनॉट कळ्ळें तुका? विषय एक म्हणजे जेन्ना हांवें ताका प्रश्न विचारलो की तुका बीजेपीन यो म्हणून कोणें सांगलो, हीज रिस्पॉन्स वॉज की आपल्याक आपूण आय विल नॉट टॉक टू स्पोक्स पर्सन, आपूण प्रेसिडेंटी कडेन उलयतलो जाल्यार. तर हांव एक ताका सांगता की तांची फटींगपणां कितें ती तुमकां एक्सपोज करता, कारण तांचे कडेन उत्तरां ना. आज तो सांगता आपल्याक अरेस्ट जावपाच्या. एज फार एज दीस हे इज कन्सर्न, हो विशय आयलो कसो? कॅश फॉर जॉब्स. एक बायल मुख्यमंत्र्या कडेन वता, मुख्यमंत्री रियलायज दर इज समथिंग सस्पिशियस, ही रिफर्स टू द पुलीस. ताज्या नंतर जे आज आसा तुमी मुद्दम पळयशात जाल्यार देर आर टोटल 32 केसीस which have been filed. Let him talk. जाल्यार आय विल ऑल्सो नॉट अलाव यू टू स्पीक. हॅव सम डिसेन्सी. दिस इज नॉट युअर ही म्हणजे पक्षाची मेंबरशिप. 32 FIRs have been registered. 28 persons have been arrested. आता एज फार एज द श्रुती किंवा ताणें जें म्हणलें, म्हाका दिसता जॉब फॉर कॅश फॉर जॉब ह्या विशयाचेर बीजेपीन केन्नाच उलोवप टाळूं ना. जेन्ना हे सगळें भायर आयलें, सीएम परत मिडिया कडेन इंटरॅक्ट करता. नरेंद्र भाई सावयकरान प्रेस कॉन्फरन्स दिले, इंटरव्यूज दिले, आनी तेन्ना सुद्दां आमी आज परत सांगता, जर 4 लाख मेंबर आसा आमी प्रत्येकाची काय गॅरंटी दिवंक शकना, पण ज्या दिसा आमकां कळून येतलें की समबडी हॅज मिसयूज देअर पोझिशन, दे वील हॅव नो स्पेस इन द पार्टी. बट जेन्ना फक्त एलिगेशन तो जेन्ना म्हणटा, एक म्हणजे ताका एलिगेशन तो जेन्ना म्हजेर करता की शी वॉज विथ मी इन फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स, द लिस्ट ही कुड हॅव डन वॉज टू गेट वन फोटोग्राफ. कारण जाला कितें न्हय, तोंडाक येता ते उलोवपाची संवय जाल्या. दुसरें ते म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी कित्याक करना. जेन्ना आमी लँड ग्रॅबाचेर SIT केली, हेडेड बाय अ रिटायर्ड जस्टीस ऑफ अ हायकोर्ट, ताजेर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें. जॉब लँड ग्रॅबान कसो सीएम इनवॉल्ड आसा म्हणून अमित पालेकारान प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले आनी आपूण RTIक रावला, आय विल एक्सपोज. खंय जालो एक्सपोज? तर म्हाका दिसता तांचें कशें जालां, डॅम इफ यू डू, डॅम इफ यू डोंट. ते कितेंय केलें म्हाका एक सांग, ते करचें ना. तुम्ही हे ज्यो केसीस रजिस्टर केल्यात ताजे फुडें कितें जालां? कारण एलिगेशन कितें आसा, हातूंत भितरले एक बायल सोडून बाकी सगळे सुटले. कोर्टान तांचे अगेन्स्ट कांयच प्रूफ ना अशे तरेचे हाजेर पावले. बेल इज नॉट एक्विटल हेच सांगतात. ओके. आणि आम्ही परत जे आम आदमी पार्टीकूय सांगत आयल्या की फक्त केजरीवालाक बेल दिली म्हणून एक्विटल कशें तेजे सेलिब्रेट करता करचें न्ही. ही जी इन्व्हेस्टिगेशन्स आसा विल बी टेकन टू लॉजिकल कंक्लुजन. आता फाटीं तुमी जर मुद्दम पळयशात, तुमी म्हणलें की आनी कोण तरी क्लोज टू BJP अरेस्ट जालो, एक एक्स मिनिस्टराचो हे जालो. जर आमकां पार्टिजन करपाक जाय आशिल्लें, आमी कित्याक केलें ना? बरें, आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी एका भुरग्याक हाडटा म्हणून सांगिल्लो, खंय गेलो भुरगो तो? हांव इतलेंच तांकां विचारता की आज जेन्ना ऑपोजिशन पक्ष आहा पळय, इज इट दॅट हेल्पलेस की आमचे कडेन कोणूच ना, आमी खंय वचूंक शकना, आमी कांय करूंक शकना, आमी लॉयर न्हय? जे आमी आंदोलनां करताले, करा मरे आंदोलन, पण सत्याच्या हाजेर करा. म्हाका ताका फ्रांसिसाक एकूच प्रश्न विचारूंक जाय,
जेन्ना तांणी सीएमाच्या फॅमिलीचेर इम्पॅक्ट केलो म्हणजे जेन्ना तांच्या अध्यक्षा अरेस्ट जाली तो आपल्या चलये समोर सीएमाक भुरगे ना तेन्ना तांकां विचार पडना की आमी जेन्ना फॅमिली आनी पुरा का पुरा परिवार म्हणजे कितें आनी कोण रे तो संजय सिंग सांगता हू इज आउट ऑन बेल हांव ताका आज फ्रांसिसाक एकूच प्रश्न विचारता बिफोर ही डायग्रेसीस इनटू अदर इश्यूज डू यू हॅव अ सिंगल प्रूफ which links cash for jobs to CM or his family? There is no more proof required than the fact that boy Mahila Morcha president of Nuve reports to the Mahila Morcha president of Goa state. The Mahila Morcha president of Goa state is Sulakshana Sawant. We are saying that if she wants to say and he wants to say that she is not involved, no, but bore ha तुम्ही एक काम करा, तुम्ही डायरेक्ट म्हणा की सीबीआय इन्क्वायरी जातली, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जातली, इंडिपेंडेंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी, बिकॉज बीजेपी पीपल, ex BJP office bearers have been arrested. That is a fact, right? Because ex BJP office bearers have been arrested, the BJP and the BJP CM should say की बाबा आम्ही स्पष्ट करता की आमचो कोण ना आणि आमकां ते इन्व्हेस्टिगेट जालेले जाय आनी क्लियर येवंक जाय. ज्युडिशियल इन्क्वायरी आम्ही सेट करता आणि आम्ही सीबीआय काडटा, ईडी काडटा. कित्याक हांव तुका कित्याक सांगता नुवे बीजेपी प्रेसिडेंट जर हातून इन्वॉल्ड आसा ते तूं कशें पळयता? एक म्हणजे तुम्ही पयलीं जशें येदोळी सांगलें ही एक्चुअली आय थिंक म्हाका तांचो अध्यक्ष येवपाचो आशिल्लो ताणें लास्ट मिनिट कोणाक धाडटा पळय आम आदमी पार्टीची दशा पळय. सुलक्षणा सावंत इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ महिला मोर्चा बीजेपी टुडे हे तरी खबर आहा तुका? टुडे केन्नाच्यान ना ती same day that Shruti Prabhu uncle was arrested, you all took a press conference saying she's not the Mahila Morcha president today. म्हणजे कितें? हुंय हा रेजिग्नेशन, तुवें हाडला रेजिग्नेशन तेजें किती उलयता रे? आमची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष कोण आहा सध्या? खबर आहा तुका? महिला मोर्चाचे अध्यक्ष कोण आहा आमची सांग म्हाका तूं. सी द महिला मोर्चा तुका खबर आहा? ऑन द डे श्रुती प्रभू गांवकर वॉज अरेस्टेड. तुका आय एम टॉकिंग ऑन द डे शी वॉज अरेस्टेड. सुलक्षणा सावंत इज बीजेपीची प्रेसिडेंट महिला मोर्चाची प्रेसिडेंट. अरे बाबा ऑन द डे श्रुती प्रभू गांवकर शिकारा बरं म्हाका गिराज भाऊ एक सांगा. एक सांगा सीबीआय आणि ईडी म्हणटा पळय तो दीस रात तांची पार्टी दिल्लीक बसून सीबीआय आनी ईडी गाडी मारता. कोर्टान वचून तुमकां सीबीआयचेर विश्वास ना, ईडीक विश्वास ना, कितें उलयता रे? अरे तुम्हीच सांगला मरे दॅट ईडी इज बीन मिसयूज. आतां हांगा सांगता हांव तुमच्या थ्रू गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदतां आणि कितले हांकां कशें जालां हांगच्या त्या राजकीय अस्तित्वाचो प्रश्न ते ऑलरेडी दिल्ली 7-0 लोकसभेन हारल्या. दे आर डावन टू ओन्ली 3 सीट्स. इतल्यो सगळ्यो इंडिया अलायन्साच्यो कुबड्यो घेवन लास्टाक आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सिटाचेर आयल्या आणि तांकां दिल्ली आपल्या हातांतले वता हें कळून चुकलां. सो म्हाका दिसता बोवाळ करता. दुसरो हांव तुमच्या मार्फत गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की जर आमकां कितें लिपोवपाचें आशिल्लें ह्या सगळ्या हाजें इन्व्हेस्टिगेशन आमी सुरूच करचें नाशिल्लें. जशें लँड ग्रॅबिंगाची SIT सो मोठो मुख्यमंत्र्यान सुरू केली ह्याचेर एक्शन मुख्यमंत्र्यान सो मोठो घेतला. आनी आतां कशें आसा आय अग्री विथ युअर इम्पेशन्स की हाजे फुडें कितें जातलें पण म्हाका दिसता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन टेक्स टायम. आज तुमकां हांव सादें एक उदाहरण दिता. नाही यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन लेट मी जस्ट कंप्लीट. आज आमच्या एक ऑफिसान एक कितें असोच सायबर फ्रॉड जालो म्हणून आमी चेन्नई कंप्लेन करूंक गेले. द पुलीस स्टेशन टोल्ड अस की वी हॅव टू फर्स्ट टेक अ approval from cyber crime division which takes 15 to 21 days. So थोड्या फावटी प्रोसिजर्स टेक टायम. हांव गोंयकारांक इतलेंच सांगूंक सोदतां एवरी लिंक वील बी इन्व्हेस्टिगेटेड आणि एवरी पर्सन गिल्टी. जर तो पार्टीचो मेंबर सुद्दां आसत आनी जर गिल्टी ठरत ताका पार्टींतल्यान काडून उडयतले बट ही विल नॉट बी सेव्ड. ओके fair enough. Sir, I want to ask. It says very clearly 3-member IAS officer team was instituted in 2022 when Babush Monserrat made the allegations against Deepak Pavaskar. That committee, 3-member IAS officer, submitted a report to the Chief Minister in June 2022, right? That report was not made public. And when we asked, they said the report has been sent to the CM's office for further action. But yeah, one minute. Let me finish. War report. एक मिनिट रे. One more end of that. Okay. तो report झाले उपरांत 360 posts for junior engineer and technical assistants in the PWD was put on hold pending further inquiry. आता 2024 आम्ही नोव्हेंबरान बसल्या. ही 2022 जुलयाची गजाल.
केन्ना जाली इन्क्वायरी, कितें जाली इन्क्वायरी, प्रॉब्लेम इज हे दोन रिपोर्ट तुमची सरकार असताना कांयच जायना ओके, फुडें. हे दोन रिपोर्ट सध्या सरकारा कडेन आहात. एक तो म्हणतो जो 3 मेंबर IAS ऑफिसर्स आणि दुसरो तूं म्हणतो जाधव कमिटी ऑन लँड. हे दोन्ही रिपोर्ट पब्लीश केल्या जायना. हांव इतल्या खातीर म्हणटा, एक म्हणजे 2 दीस पयलीं Public करा न्हू सर. आयकय, 2 दीस पयलीं आलेक्स सिकेरान तुमचो एनवायरमेंट मिनिस्टरीन एक एलिगेशन केलां. तें एलिगेशन अशें की तातूंत भितर कांय नोटरीज इनवॉल्ड म्हणून. आतां जेन्ना थोडे इन बिटवीन जेन्ना लायन्स पब्लीश जाता तेन्ना लोकांची क्युरियोसिटी आनी दुबाव वाडटात. सर म्हाका दिसता एक म्हणजे इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही खूपदा पळयलां आसतलें की मेकिंग इट पब्लीक ॲक्च्युली हॅम्पर्स द इन्व्हेस्टिगेशन. फेर इनफ. एक म्हणजे एज फार एज दॅट कमिटी इज कन्सर्न्ड, जर रिपोर्ट आयला, आय एम टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, इवन आय डोंट हॅव एक्सेस टू दॅट रिपोर्ट, बट Public हाजेर domain, इन्व्हेस्टिगेशन जायना हे तो म्हणटा ते कित्या वयल्यान हें म्हाका ताका खबर आसूंक जाय. हॅव यू ट्रायड टू फायंड आउट द प्रोग्रेस इफ देर इज अ इन्व्हेस्टिगेशन वीच इज गोईंग ऑन. दुसरें एज फार एज लँड ग्रॅबिंग इज कन्सर्न, ईडीच्या हातून जे अरेस्ट जाल्या म्हाका दिसता कमीत कमी 4 जाण गेले वर्सभर भितर आहा. आतां फाल्यां तुमकां आतां जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते टेक्स टायम. आतां केजरीवालाचें इन्व्हेस्टिगेशन सुद्दां आसा तो कितले म्हयने जेलीक न्हरलो, म्हणजे शेवटाक ताका कॅम्पेन करपाक बेल दिवची पडली. दॅट इज द कंडिशन. आनी शेवटाक कशें आसा, इन्व्हेस्टिगेशन वील टेक इट्स ओन टायम. बट हांव इतलेंच सांगूंक सोदता ना की पूण nobody will रिपोर्ट नाही stand. आता पळय, जाधव कमिटी रिपोर्ट येवनूय वर्स जालें. सो जाधव कमिटी रिपोर्ट इतल्या खातीर इम्पॉर्टंट, सरकाराचेर पळय जे एलिगेशन जातात ताजे थोडे तरी तांचेर हळशीक उसळटा. सो तातूंत जर जाधव जर हायकोर्ट जज, ताजें रिपोर्ट पब्लीक करा. पब्लिकान येवपाक जाय. सर एक म्हणजे जर तुम्ही असले रिपोर्ट जर इफ यू स्टार्ट मेकिंग पब्लिक, येस, then you also expose your all the details to possibly Fair even enough, the Giriraj. अशें perpetrator जायना, of this अशें जायना. crime. लोकांक नाही, कळपाक आणि दुसरे तांकां जर इतलें दिसता की it should be declared, they should go to court and ask for it. And I can tell you, court also will not grant की तुम्ही तो रिपोर्ट रिलीज करा, कारण शेवटाक Good point. ज्यांना Why don't you go to मॅटर court? इज इन why you have not gone to court? कारण तांच्याकडे लॉयर रिटर्न जर दोन जर इम्पॉर्टंट रिपोर्ट तुमकां दिसतात, go to court. There So is a remedy. as far as the land scam is concerned, I think Goa Foundation has already gone to court and they have already requisitioned that report. As far as this scam, as far as this report is concerned, no, this report by the IAS officers, right? They have said in an RTI, since it's a preliminary report, right? We are not bound to give it. When there is a complete report, we'll get. But all I'm asking Giriraj Bap is 2022 Junan preliminary report येयलोलो. मागीर CMan 360 jobs होल्डार दवरलेले PWD. आतां आमी 2024 बसल्या. कितें जालां? येस, अडेज वर्सान रिपोर्ट दिनाका चला. पब्लीक कांय करना. कितें जालां? वॉट हॅज हॅपन्ड? काय हांव कितें म्हणटा? कांयच जायना. फुडें कांयच वचना. आम्ही आमचे ते लोक विसरता, कांयच जायना फुडें वचना. PWD जॉब्साच्या संदर्भात आम्ही खूप रेटो लागिल्लो, कारण कशें आसा तातूंत भितर जवळ 250 कितें जालें पोस्ट तेजें? आशिल्ले आनी हे लोकांक जेन्युइन जे पळय कोण बसतात तांकां मेळनात आनी कोण तरी वशिल्यान येतात आनी कितले पयशे दितात आनी तातूंत भितर अशे तरेचे एलिगेशनूय जाल्यात आनी न्यूजपेपरांनी केल्यात की हातूंत भितर 2 मंत्र्यांक वचचें पडलां. सो ताजे नंतरय सरकार ज्या पद्दतीन पळय वागता ते मातशे दुबावाचे अशे तरेचें एक परसेप्शन क्रिएट जालां. नाही सर, परत हांव तुमकां सांगता तशें तांणी दुबाव खूप तयार करपाचे प्रयत्न केल्या. आतां सुद्दां हांवें जेन्ना ताका सिंगल प्रश्न विचारलेलो की इन्वॉल्वमेंट आसा जो प्रूफ आसा, बरोबर. ताका सादी गजाल तो आतां अरे, एका involvement ना जाल्यार दीपक पावसकाराक कित्याक काडलो पॉलिटिकल आमी ताका तिकेट दिवना म्हणून तो गेला. वय कित्याक दिवंक ना एक ticket? मिनिट, कित्याक दिवंक ना? Scam-क लागून बिकॉज दिवंक ना मरे? फॉर अस विनेबिलिटी वॉज ऑल्सो availability, yeah. वेर गणेश गांवकर वॉज डुईंग अ ग्रेट जॉब. अरे तुमकां एक सांग, तुमकां कोणूच नाशिल्लो, तुमी कित्याक केलो? अमित पालेकाराक हाडून CM कॅन्डिडेट, तुमचे आज आमदार आसा तितलेच एक CM कॅन्डिडेट आहा मरे. कळ्ळें तुका? हांव एकूच सांगता. This is not a debate about candidates. This is अरे not a debate. तू पॉलिटिकल डिबेट एखादं तुका महिला Political मोर्चाची debate हांव- अध्यक्ष कोण आहा ती खबर ना. मातसो शिकून या पयलीं. मातसो अपडेट जाले. ती नाशिल्ली रे, अपडेट जाले. तुका खबर, तू प्रूव्ह करता आता प्रूव्ह करता. एलिगेशन कोण करता? Resignation तुकडे आहा. आम्ही फुडें व्हरया, अरे, डिबेट फुडें व्हरया. Resignation ना रे. ती जेन्ना महिला मोर्चाची अध्यक्ष ना, बरोबर. बरं, आज एक न्यूज आयल्या, 2 गजाली आहेत. आज न्यूज आयल्या ह्या जॉब स्कॅमाचे ईडी चौकशी सुरू केल्या. बेस्ट गजाल. एक पूण तातूंत तथ्य आसा. नाही, जर आता हांवें ती हें आसूं ना, बट जर वाचलें इट्स अ गुड थिंग. आतां इवन जेन्ना लँड ग्रॅब केस तो आतां हांसता पळय, ताका इतलें येना, कारण कशें तांच्या भशेन आमी बंडलीच न्हय.
कळ्ळें तुमकां, कारण तांचे कडेन काय प्रूफ ना. ईडीन इन्व्हेस्टिगेशन लँड ग्रॅबाचेर करूं ना, इट्स अ गूड थिंग. हांव म्हणटा जे कोण येता, हांव तांकां एकूच विचारता, तांणी 2 काय 3 म्हयन्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें की लँड ग्रॅबा कडेन आमचे कडेन कंक्लुसीव एविडन्स आहा म्हणून. तो एविडन्स खंय आहा? ओके. आनी जर तांचे कडेन एविडन्स हातूंत ना, भितर- मागीर फोक्यो मारता कित्याक? हातूंत भितर 2 गजाली आयल्यो. एक, 2 मंत्र्यांक एलिगेशनां वयल्यान वचचें पडलें अशें पब्लीक परसेप्शन आसा. एक. दुसरें, ताजे नंतर सुरू जालें की राज्य भरती आयोग स्थापन करतले आनी ताजे मार्फत आतां हाजे फुडले सगळे जॉब्स ऑलरेडी करतले. तुमकां जर जालें जाल्यार प्रक्रिया सुरू जाल्यो. जेन्ना फाटीं एक म्हाका दिसता 20 कितें जॉब्स आयले, ह्याच ऑपोजिशनान सांगलें की टोकनिजम चल्ला म्हणून. ताज्या नंतर 227 ऑलरेडी एडवर्टायज जाल्यो. हाज्या पयलीं काही आर्ट टिचर आनी टिचींग जॉब्स ऑलरेडी येवन ते अपॉयंट सुद्दां जाले, खंयच बोवाळ जावना. तर हांव इतलेंच सांगता की जेन्ना आमकां रियलायज जालें, आनी खुबदां तुमी मुद्दम पळया, तुमी इवन कंप्लेनी पळया की ताणें हाका पयशे कित्याक दिले ताच्या परस ताणें म्हाका कितें सांगलें हाचेर हे जाल्लें आसा. सो लॉट ऑफ आतां फाल्यां एनीबडी कॅन क्लेम एनीथींग. बरें, पण Francisco सर, Coelho- सर, म्हाका I will come. See, now आमी I'd like to आमी go on आमी the staff आमी selection committee, sir. आमी आमी प्रोग्रामाच्या निमाणे कडेन पावल्यात. आमी एक सोल्युशन सोदपा कडेन प्रयत्न करया. 2 गजाली आहात. ठीक आहे की प्रेस कॉन्फरन्स इज व्हेरी इजी. प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तूं कितें एलिगेशन करूं शकता. मेनली तुका जर खरेंच करपाक जाय 10,000 लोकांक आपय, देर विल बी प्रेशर ऑन द गव्हर्मेंट. 10,000 लोक एकलोय पॉलिटिकल पार्टी गोंयान हाडपाक शकना. कारण जालां कितें, आमचो मनीस पळया गोंयान तो पयशे पे करून जॉब सोदता, हय काय ना? सो तुगेलें हाजेर कितें हें पळय पब्लीक परसेप्शन जालां. गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक जाय, कारण लोकांक काम करपाचें ना. गव्हर्मेंट जॉबान पयशे खावपाक मेळटात, गव्हर्मेंट जॉबान कामच करपाचें ना. सो सगळ्या लोकांक खंयची पार्टी येवं, लोक पयशे घेवन येतले मरे. सर कितें आहा न्हू, हांव तुका एक गजाल सांगता. तूं दुकानान वचत न्हू आनी तुका साकोरूय मेवतली आनी गुडूय मेवतलें. तुका कडेन ऑप्शन आहा जाल्यार तूं साकोर घेतलो. पूण गूड इज बेटर फॉर हेल्थ. समजना न्हू, तूं तिका साकोर दवरीत नाका न्हू, गूड लोक येतलो. इट्स द गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. गव्हर्मेंटाचें तें इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्योर दॅट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस फॅशन. If they are available, people who are desperate will take it. You cannot blame the people. गोंयच्या लोकांक न्हू, they desperate जाल्या, खंयच जॉब ना. तांकां भायर वचोन जॉबां सोदची पडटा, महाराष्ट्रान वचोन सोदची पडटा. माय पाय रोडटा, आमचो पूत हिंगा ना, आमची धूव हिंगा ना. मागीर कितें पयशे जमा जाले ते जमा कोत्ता बावड्यान दिता, बिकॉज दे हॅव नो ऑप्शन. आफ्टर यू हॅव गिवन द पर्सन नो ऑप्शन, गोंयकाराक कांयच ऑप्शन ना, मागीर तुमी तेजेर टिका करता की बाबा दे आर बायंग. गिराज, आमी म्हाका तुजे कडेन एक डिमांड स्टेटमेंट जाय. डिमांड स्टेटमेंट असो की हांव आतां BJPचो स्पोक्समॅन म्हणून पळयता तुजे कडेन. एक ट्रू लवर ऑफ गोवा. गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें फेल जालें तें आमी पळयतात. आनी हें वायटांतल्यान वायट जायत आहा. ना काम करपी लोक प्रशासनान घुसल्यात. आतां हाजे फुडें ज्या पद्दतीचे लोक येतले न्ही, वशिलो लावन कितले लिलाव करून अक्षरशः पोस्ट दितात. गव्हर्मेंटान कितेंय म्हणू अशे तरेचे लोक जाणात की पयशे दिवन वशिल्यान लोक येत आसात. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय तशें की परिस्थिती कशी सुदारतली. म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज अ स्टेप इन द रायट डायरेक्शन. आनी इतलेंच म्हाका दिसता की आतां 227 जॉब्स आसात. ताज्या मागीर मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आयदर GPSC किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हेच जॉब सिलेक्शन करतले आनी ताजो जो रिजल्ट आसा तो त्याच दिसा तुमच्या समोर मेळटलो. तर म्हाका दिसता दिस इज अ ग्रेट स्टेप. आनी हो आयचोच न्हय. मागीर तुमी जर आतां जर विचारशात जाल्यार आय थिंक पॉलिटिशियन्स अक्रॉस द पार्टीज आर अगेन्स्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आनी हें म्हाका दिसता तुमच्या मिडियानी बरे तरेन कवर केला की कशी एक वाडूंक लागल्या अनरेस्ट अमॉंग्स ऑल पॉलिटिशियन्स. बट तरी खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक स्टेप घेता. आनी हांव तुमकां 3 गजाली सांगता. ते जॉब स्कॅमाचे जे एक अनर्थ करपाचे आसत ताजेर खंबीरपणे डॉक्टर प्रमोद सावंत उबे रावले, लँड ग्रॅबिंगाचेर रावले. आनी आय थिंक दीस इज द बिगस्ट पॉलिटिकल, म्हणजे इन सम केसीस लोकांक दिसतलें आशिल्लें की पॉलिटिकल सुसायड काय म्हणून, की तूं आपल्या हातांतलो जॉब दिता काय म्हणून. पण तांणी सांगलें की जर तुमी ह्या राजकारण्यांक ह्या नाका आशिल्ल्या डिमांड्सांतल्यान फ्री करतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द नीड ऑफ द अवर. आनी आय थिंक बाय एडवर्टायझींग दोज 227 जॉब्स ऑलरेडी ते मार्गी लागला. आनी म्हाका दिसता दॅट इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कारण मेरिट विल कम इन टू द पिक्चर. आनी आय थिंक गोईंग फॉरवर्ड स्टाफ, सो हांव इतलेंच तांचे कडेन मागता की एटलीस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विरोधकांनी एक मिनिट. सी BJPची परिस्थिती हांव एक मराठीन एक देर इज वन सेइंग, मी नाही त्यातली कडी लाव आतली. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, द ऍक्ट फॉर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऍक्ट was instituted in September 18, 2019.
सप्टेंबर 18 2019 हें जाल्लें. आयज आमी 2024 डिसेंबरान बसला. यांचे स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे बरं. कितले जाण Okay. स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लोक अपॉइंट झाले हेच तुका खबर ना. अरे तू खबर नाले कित्याक येता डिबेटी? खबर नाले कित्याक येता रे? मातसो पॉलिटिक्स शिक रे रिक्रूट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन कितले रिक्रूट जाला. आता नाव आगा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी तुमची- ऑन ग्राउंड वोटिंग मला चलणार Okay. लोकांक खबर बरं, आहा. okay. ज्यांका जॉब मेळ्ळा तांकां खबर आहा. Francis बाब, कितले मेळ्ळा सांग. अरे बाबा असली पुरुषापणात तुम्हीच उलोवंक शकता. तुमचो केजरीवाल नाही त्यातला, तुमची स्वाती मलिवाल तुमच्या थंय कपडे काडटा ऑन तुमचे हॉस्पिटल स्टेट ऑफ हॉस्पिटल गिराज बाब, 2026 मेळा MRI स्कॅनरची. बरं, गिराज बाब. ही परिस्थिती आज जीएमसीची आम्ही ही डिबेट स्थिती जाली पळय. आम्ही ही डिबेट केली. चोरून हातूंतल्यान चोरून कांय केल्ली. महत्वाचे मुद्दे मुखार येतले. म्हाका दिसता आरोप प्रत्यारोप जाल्यात, पूण हातूंतल्यान कांय गजाली ज्यो पळय घडल्यात. आतां येदे व्हडले स्कॅम जर जॉबान आसा जाल्यार हांवें विचारलें तशें 10,000 लोक रागान कित्याक येनात. आनी ताका दुसरी बाजू अशी आसा, खंयच्याच राजकारण्याक लोकांनी मागीर ऑपोजिशनांतल्या लोकांनी एलिगेशन करूं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें कोणा ऑपोजिशनाकच न्ही, रुलिंगांतले कोणाकच अपॉयंटमेंट केल्ले नाका. कारण जो आमदार जाता ताका दिसता की आपल्या वशिल्यान हे नोकर सरकारान येवचे. वशिलेबाजी इतले लेवलाचेर पावल्या की कोणाकच सत्ताधारी किंवा विरोधक दोगी जाण एकठांय येवन एका योग्य निकशाचेर प्रशासन आमी सुदारतले अशें दिसना. म्हाका दिसता ह्या संदर्भांत लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आमी खंयचे लोक प्रशासनान धाडटात, कशे लोक धाडटात, ताजे खातीर लोक कितलेय पयशांची बोली लावपाक तयार आसतात. ह्या जर चर्चेंतल्यान जर कांय म्हत्वाचे मुद्दे जर तुमच्या म्हऱ्यान गेले आनी तुमकां विचार करूंक जर ताणें प्रवृत्त केलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसतलें ही कार्यावळ यशस्वी जाली. तुमी दोगूय जाण ह्या कार्यावळीन आयल्यान दोगूय जाणांन एक नेटार खिल्लो लडयलो. कोयल बाब तुका आनी गिरिराज बाब तुका हांव मनांतल्यान धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.